नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रश्न असो आसा की कला अकादमी कला महल काय वा ताज आणि कलाकारांच्या प्रश्नांचेर वाद जातात. कला अकादमीचेरूच येदो व्हडलो वाद जाला की खरेंच कला अकादमीच्या रिनोवेशनाक स्कॅम आसा काय कितें. कारण विरोधक तर सामके डॉक्युमेंटाचे डॉक्युमेंट हाडून दाखयतात आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणटा की कसले स्कॅम आनी खंय स्कॅम. हाजी वस्तुस्थिती कितें, हाज्यो सगळ्यो बाजू कितें, ह्या गजालीचेर आमी आज उलयतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. सगळ्यांत पयलीं आसात ते गोंयांतले नामनेचे कलाकार, रुद्रेश्वर संस्थेचे फावंडर मेंबर आणि कला अकादमीच्या जनरल कावन्सिलाचे मेंबर दीपक बाब आमोणकर. दीपक बाब, वेलकम. नमस्कार. दुसरे म्हजे बरोबर आसात जांच्या पक्षान हो इशू सारको खडेगांठपणान लावन धरला ते गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन विकास भगत. विकास, वेलकम. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर शिक्षक पेशान, पण आज ह्या पॅनलाचेर म्हाका दिसता ते गोविंद गावडे यांचे समर्थक म्हण आसात ते युगांक नायक. युगांक बाब, वेलकम. विकास, सुरवात तुजे कडच्यान करता. तुम्ही सारकी डॉक्युमेंटाचे डॉक्युमेंट भायर काडत आसात. इतलीक तुम्ही कन्विन्स कित्याक की हे स्कॅम म्हणून थोडके भितर? पळय, हे विधानसभेच्या पटला भितर आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान ऑलरेडी सगळें सांगलें. त्या वेळाचेर जायतीं उदाहरणां दिलीं. शाहजहान महा, ताजमहल बी तातूंत भितर वचना हांव. म्हाका दिसता 2 दीस पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतला विथ एविडन्स. आमी बेश्टी हवे उलयनात. आमचे कडेन आयजूय ते पळय ITI मागले सगळे आमचे कडेन आसात. कशा पद्दतीन भ्रश्टाचार जाला हो आमी सांगपाची गरज ना. पण म्हाका कळना की मुख्यमंत्री खंय तरी ताका क्लीन चीट दिवपाचो नाहक प्रयत्न कित्याक करतो. कदाचित तातूंत तो आसा काय कितें होय बी एक प्रश्नचिन्ह येता. आमी विथ एविडन्स सगळे दवरले. कला अकादमीचे पयलीं जाल्ले हांव मातशें थोडक्यात टायम घेता. 49.57 क्रोरां जाल्लें. ताजे नंतर परत ते वाडयले. वाडोवन ते 15 crore 78,39,270 म्हणजे जवळ जवळ 66 क्रोरां भितर एक काम दिलें. आनी काम दितना आमकां सांगलें की तें काम आमी हाजे खातीर दिलां, ज्या कंपनीक दिलां त्या कंपनीन गोवा सदन बांदलें म्हण, गोवा भवन बांदलेलें म्हण ताका लागून. पूण मातशी दुरुस्ती करता, गोवा भवनाक ताणें दिला ती 31/12/2021 ऑर्डर दिला आणि हे काम सुरवात केलें 3 मे 2021. म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयन्या पयलीं काम कला अकादमीक दिलां आनी मागीर तें म्हणजे हातूंतल्यान स्पश्ट दिता की गोंयच्या विधानसभे भितर भोवमानेस्त मंत्री जो आसा गोविंद गावडो तो फटींग उलयला. आनी हांवें सांगपाची गरज ना, आमचे कडेन पुराय एविडन्स आसा. आमी कोर्टाकूय तो मॅटर गेल्ले आसा. कोर्टाचें दार आमी धोडायल्लें आसा आनी आमकां निश्चित खबर आसा की खात्री आसा की आमकां न्याय मेळटलो म्हणून आनी गोंयकारांक न्याय मेळटलो म्हणून. दीपक बाब, एक कलाकार म्हणून कला अकादमीच्या जनरल कावन्सिलाचे मेंबर म्हणून तुम्ही कशें पळयतात? कारण कला अकादमी आता वर्स जालीं, कलाकारां खातीर तर उक्ती ना, इफीक उक्ती जातली म्हणटात, खरेंच जातली काय ना तें पळोवचें पडटलें. तुमी ह्या गजाली कडेन ह्या वादा कडेन कशें पळयतात? ह्या वादा कडेन पळयता आसतना म्हाका अशें दिसता की कलाकारांचेर ह्या वादा खातीर कलाकारांचेर अन्याय जाता. कारण हो पॉलिटिकल वाद आसा आणि त्यामुळे कला अकादमीचें काम रखडता काय कितें, फुडें वयता. म्हणजे आयज ना फाल्यां परवां अशें तेजी धागडुजी जावपाक जाय आसली, रिस्टोरिंग जावपाक जाय आसलें. हे प्रत्येक जो कलाकार कला अकादमीन वयतालो, थंय काम करतालो, नाटक करतालो किंवा अन्य कला आपली पेश करतालो, तेका प्रत्येकाक खबर आसा की कला अकादमीची डागडुजी किंवा रिस्टोरिंग जें आसा ती सामकी गरज आसलेली, नितांत गरज आसली. म्हणजे उदाहरणार्थ हांवें लास्ट जो प्ले ब्लॅक बॉक्स हांगसर केलो तो अशें पचपचीत उदकान केलो आनी इतलो भंय दिसतालो की केन्ना एकदां प्ले सोंपों, कित्याक लायटीच्यो वायरी ओडलेल्यो आसलेल्यो, थंय मात सुद्दां खंयतर तरी लिकेज जर मेळ्ळी लायटीक जाल्यार कितेंय जावंक शकतालें. ह्या म्हणजे इतली स्थिती आसलेली, त्यामुळे ते रिस्टोरिंग सामकी गरज आसलेली. पण म्हाका आतां अशें दिसता की ते टॅक्निकली कितें खंयसर कोणाक टेंडर दिलो, हें कोणी घेतले, कोणी पयशे खाल्ले, कोणी, हेज्या पेक्षा तेजी गरज आसा कला अकादमीचें रिस्टोरिंग परत जावचें वेवस्थीतपणे. तुम्ही म्हणटात की रिनोवेशन जावपाक जाय, हाजे विशीं कांयच वाद आसपाक शकना. युगांक बाब, सिरियस इश्यूज तुगेले ओपोजिशन रेज करता, ते कोर्टाकय गेल्यात, पण ते एवरी वीक आता डॉक्युमेंट्स हाडत आहात आणि रायट टू इन्फॉर्मेशनाच्या अंडर मेळिल्ले डॉक्युमेंट. हाऊ डू यू रिबट दिस पॉयंट बाय पॉयंट? सगळ्यात पहिली गजाल की हो जो एकंदरीत प्रकार आसा की एक पेपर बरोवन जालो भुरग्याचो,
आनी मागीर तो एग्जाम हॉला भायर येवन सांगता की आरे म्हाका ते हातून हेवूय बरोवपाचें आशिल्लें तेवूय बरोवपाचें आशिल्लें. ते कालचे जे कितें सगळे डॉक्युमेंट जे काडल्या हातूंतले खंयचे अशे डॉक्युमेंट जे आसा जे एसेंब्लीच्या फ्लोराचेर टेबल जावना, जे आतां विकास बाबान सांगलें, जी गजाल सांगली की स्ट्रक्चरल रिपेर कोणाक दिले आनी ते दिले, ते म्हाका दिसता तो पोटलो थंयच आसा. तातूंतल्यान पत्र काडचें आनी फूल वाचून दाखोवचें की तो जे सांगता पळय 13/21 लेटर आसा पळय तातूंत पयलो पेरा सांगता स्ट्रक्चरल रिपेर ऑफ गोवा भवन हें ऑलरेडी जालां. आनी तो जे मेन्शन करता पळय द फर्दर वर्क ऑफ रेट्रोफिटिंग वर्क ऑफ ग्राउंड फ्लोर जे गोवा भवनाचे वीच इज अंडर प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिचर सँक्शन, जे फूल वाचून दाखय मरे सगळ्यांक दाखयता जाल्यार. सो पयली गजाल आसा की हे सगळे वाद जो सायडीक काडून जर मुळान मुद्दो कितें आसा, मुळान मुद्दो हो दिस इज द इश्यू ऑफ एस्थेटिक्स अँड पॉलिटिक्स. की कला अकादमी वास्तू आनी संस्था ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली. की आज खंयची गजाल एक इम्परफेक्ट आसपाक शकता बट एट द एंड ऑफ द डे दॅट बिल्डींग इज ब्युटिफूल. की कला अकादमीची प्रेरणा जर त्या आर्किटेक्टाक खंयच्यान आयली जाल्यार ती ओवरऑल पोस्ट वॉर जो डॅनी लुझडन आनी ह्यो सगळ्यो आर्किटेक्ट आशिल्लो की ब्रुटलिस्ट डिझायन म्हणजे रॉ आर्ट म्हणजे इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द फिलींग म्हणजे त्या वेळा वयले तातूंतल्यान जालें. आनी पुराय हो जो फॉर्म आसा हो वादास्पद आसा. चार्ल्स कोरियान हो डिझायन भारतान रुळोवपाचो प्रयत्न केलो पण साबार स्टेटींतल्यान ताका ऑपोजिशन आयलें. आनी एकंदरीत हो जो गोंयान डिझायन एस्टॅब्लीश करून जी आयज कला अकादमी बांदली विथ ऑल इट्स डिफेक्ट्स इट इज अ ब्युटिफूल मॉन्युमेंट. बट विकांत बाब प्रश्न हो आसा की ते स्पेसिफीक इश्यूज रेज करतात फ्रॉम दॅट नॉमिनेटिंग दॅट कॉन्ट्रॅक्टर विदाउट टेंडर टू आतां ताणें काल काडल्या ते कितलेशेच इश्यू. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? रिस्पॉन्ड करपाचो प्रश्नूच येना इज बिकॉज की कला अकादमीची जी डागडुजी जावपाक जाय आशिल्ली ओवरऑल ते रेट्रोफिटींग आनी रिस्ट्रक्चरिंग हो आयचो मुद्दो न्ही. हो 3 दशकां प्रलंबीत आशिल्लो मुद्दो. की कला अकादमीच्या वयर म्हणजे हो ओवरऑल इशू जेन्ना कितें काल जेन्ना तांणी मुद्दो काडलो की GSIDCन सांगलें आमी 10 कोटी सकयल काम घेना, थंयच्यान मुद्दो सुरू जालो की GSIDC कला अकादमीन विचारिल्लें की हायकोर्टान जेन्ना सुमोटो एक्शन घेतली की ताजें रुफींग करपाक जाय. जे रुफींग GSIDCन सांगलें की आमी 10 कोटी सकयल कामां करिना म्हणून. मुद्दो जो आसा की कला अकादमी एज अ स्ट्रक्चर आमकां वाचोवपाक जाय काय ना. ओके हाज्या पयलीं ना लेट मी फिनिश की हाज्या पयलीं प्रयत्न जाले ना जाले बट दे वेर अनसक्सेसफूल अटेम्प्ट्स. की आतां जॅम किंवा तुगेली GC किंवा IIT मद्रास ही तिनूय जी इन्स्पेक्शन एजन्सीज आशिल्ल्यो तांणी सिरियस नोटिंग्स दिले की दीस बिल्डींग इज अनसेफ. आनी ताजे खातीर स्पेशलायज्ड एजन्सी वरवीं हें काम जावचें त्या खातीर ओवरऑल यंत्रणा राबयली. विकास बाब 2 मुद्दे आहेत. पहिलो तुमचो रिनोव्हेशनाक विरोध आहा काय कितें काय रिनोव्हेशन ज्या तरेन जाता ताका विरोध आसा. आणि दुसरी गजाल ते म्हणटात की तुम्ही नाक थंय कुतो काडटात गरज नासतना बुद्धिभेद करता म्हणून. एक सांगता कला अकादमी जावची हे म्हजेच न्हू प्रत्येक दर गोंयकाराचे एक स्वप्न आसा कारण ते आमचे दायज कला अकादमी जावपाकच जाय. पूण पयशांची नाशाडी करून तेतून करप्शन करून कोणाक जाय ते. आनी जेन्ना आमी पळय तूं मदीं उलयता नांव उलयला तूं मदीं उलयता नांव उलयला तूं उलयता नांव तूं उलयता नांव उलयला तू मदीं उलयला तूं मागीर उलय तूं मागीर उलय तूं मागीर उलय तूं उलयता नांव उलयला. आमचो मुद्दो सरळ आसा की आमी जेन्ना हेजेर भितर विधानसभे भितर मांडलेलो ताजेर चवकशी जावपाक जाय ताजेर एक आमी कमिटी काडपाक ताजें कितें जालें. आनी समज जर काल आमची हेणीक मुख्य आमच्या विजय सरदेसायान जेन्ना आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक काल मुख्यमंत्री वचून कित्याक क्लीन चीट दिता ना तशें कांय घडलें ना खंयच आमी सांगतात न्ही करप्शन जालें म्हूण. आमी जर करप्शन कोर्टान कशी एडमीट करून घेतली केस करप्शन जालें ना म्हूण. आनी तुमी टेंडर नासतना कशें काडपाक शकतात. जर महाराष्ट्रात ह्याच भारतीय जनता पक्षाचें सरकार महाराष्ट्र सदनाचे वेळार छगन भुजबळाक किरीट सोमयाक केस घालून भितर उडयता जाल्यार गोंयाक गोविंद गावडे भितर कित्याक पडचो न्ही जर बरोबर करप्शन केलें जाल्यार. रिस्पॉन्ड टू दॅट या देन आय गो टू दीपक जाव. पहिली गजाल आसा एक करप्शन म्हणजे करप्शनाक कितें तरी बेसीस आसपाक जाय कितें तरी लॉजीक आसपाक जाय. दुसरी गजाल CMान वचून कोणाक क्लीन चीट दिली आजून इन्व्हेस्टिगेशन जातकीर कोणाक क्लीन चीट दिता हांगा पयलीं तुमचे आरोपूच ठरना कितें आसा म्हणटा ते. कोर्टान वता विजिलन्स वता कोर्टान इट इज अ PIL विजिलन्सान ते ताजे टॅक्निकल इश्यूज जे रेज केले ते आजुनूय एसेंब्लीन विशय
एसेंब्लीन विशय आता हे डिबेट वेगळी गजाल. एसेंब्लीन विशय आसतना हे सगळे डॉक्युमेंट्स एसेंब्लीन आसतना तुम्ही सोक्षमोक्ष एसेंब्लीन रावपाक जाय काय ना? तुमचे कडेन यंत्रणा आसा, यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, तुमचे कडेन आमदार आसा, तुमचे कडेन ऑपोजिशन आसा, सगळें आसा. पण हातूंतल्यान भायर येवन तुम्ही जो बोवाळ करता, आता ही जी लेटरां घेवन तुम्ही येता ती लेटरां सगळी वाचून सुद्धा तुम्ही पयलीं पळयना. आणि हो कसलो विशय चल्ला म्हाका समजना. दीपक बाबा येस दीपक बाबा तुम्ही पॉइंट करता. करप्शन जाला किंवा पयशे चड जाल्या हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता टॅक्निकल मुद्द्यांचेर स्टडी करपाची खूब गरज आसा. आनी एक नवीन कन्स्ट्रक्शन करप हेका जितलो पयसो लागता तेज्या पेक्षा नक्कीच चड पयसो हे रेट्रोफिटिंग किंवा रिस्टोरिंग ह्या गोष्टीक लागता. आनी ताजो विचार म्हाका दिसता म्हणजे आमी कावन्सील मिटिंगेक ज्या वेळार बसलेले त्या वेळार तेजें स्ट्रक्चरल बजेटींग जाल्लें. स्ट्रक्चरल बजेटींग जावन ते मिटिंगेन हाडून आमी कितें रिकन्स्ट्रक्शनाक वचप काय रिस्टोरिंगाक वचप. रिकन्स्ट्रक्शन इफ इट इज नॉट पॉसिबल ह्या पद्दतीचो सूर थंय आयिल्लो. आनी त्यामुळे रेट्रोफिटिंग किंवा रिस्टोरिंग ह्या गजालीचेर भर दिवचो आनी तें जावचें. आतां दुसरो मुद्दो जो आसा त्याच कावन्सील मिटिंगाक म्हाका याद जाता की अशें एक टेंडर काडलेलें. कला अकादमीन खूब पिक्चर्स हें आसा ड्रॉइंग जी मोठ्या मोठ्या आर्टिस्टांची ती रिस्टोर करची असो म्हणून एक मुद्दो त्या वेळार येयल्लो. आनी त्या वेळार टेंडर काडलो, बऱ्याच आर्टिस्टांनी हे केले. त्यानंतर एक विशय असो येयलो की ती जर ती पिक्चर्स जर रिस्टोर करतलो, वेवस्थीत ती बरी दवरतलो जाल्यार तसो स्पेशलायज्ड मनीसूच जाय. ते उगीच टेंडर काडून कोणाचो टेंडर सवाय आसा तांकां दिलो आनी म्हाका दिसता हो मुद्दो सेम कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराक लागता. कारण कला अकादमीचें स्ट्रक्चर हें एक हेरिटेज स्ट्रक्चर. एक गजालचो प्रश्न परत विरोधक काडटात तो म्हळ्यार 64 कोटी. तुमकां दिसता हे 64 कोटी जस्टिफायड म्हणून? 66 कोटी आसा ते. 66 कोटी टोटल 66 कोटी. एक्च्युअल टेंडर जो आसा तो 32 कोटींचो आसा. 32 किंवा तेज्या एवढेन तेवढेन आसतलो तो. आनी उरलेले जे आसा ते बाकीचे टॅक्स आनी अनेक गोष्टी ताका एडिशनल जाल्ल्यो आसा. त्यामुळे तो टेंडर 66 कोटीक जर मुद्दो काडटा जाल्यार पयलीं ज्या वेळार इफी जाली त्या वेळार जे इफीच्या वेळार रिस्टोरिंग जालें किंवा रिस्टोरिंग न्हू तें कितें जालें तें खबरूच ना. रिस्टोरिंग अजिबात जावंक ना. जें जावपाची खूब गोविंद गावडे मंत्री जाल्या उपरांत तेजेर विचार जावपाक जालो. तेज्या पयलीं फक्त रिपेरींग जातालें. ओके. त्या वेळार जर रिपेरींग जालें थंय जो पयसो जितलो मोडला अरावंड म्हाका दिसता 20 ते 22 करोड त्या वेळार मोडला. थंय कांयच जावंक ना. ओके. विकास बाब, 2 मुद्दे आहेत. एक ते म्हणतात की करप्शन खंय आहा. तुमचे सगळे आरोप मे बी प्रोसिजरल इरेग्युलरिटीज किंवा प्रोसिजरल लॅप्सीस ह्या गजाली भितर आहात. करप्शन खंय आहा हो तांचो प्रश्न. बरोबर. फर्स्ट करप्शन म्हणजे जेन्ना तूं टेंडरच करना न्हू तेन्नाच कळटा तुगे इंटेंशन करप्शन करपाचें म्हणून. 4 कोटी बांदलेली त्या वेळार कला अकादमी ती 66 जाली. आनी दीपक बाबांनी बरो केलें थंय पेंटींग आसा मारियो मिरांडाची त्यो आज खंय आसात? ते रिस्टोर केला काय कितें तुमी? रिस्टोरिंगा खातीर टेंडर परत ते रेस्टॉरंटा खातीर जर टेंडर काढलेले जाल्यार तुम्हीच बोवाळ करतले आसले. स्पेशल गोष्टी जर करपा खातीर टेंडर काढून जाता. विकास बाब, तुम्ही म्हणतात की करप्शन एज फार एज टेंडरिंगच जेन्ना करना आसतना तुम्ही दितात युगांक रिस्पॉन्ड टू बोथ दोज पॉयंट. आणि दुसरो पॉयंट जो आसा तो म्हळ्यार तुमकां जर रिस्टोरेशन करपाक जाय जाल्यार भितरली गजाली आज खंयची परिस्थिती आहा? पयली गजाल आसा की भितरली परिस्थिती कितें आसा हे जाप दिवपाक कला अकादमी, आर्ट एंड कल्चर आनी वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सक्षम आसा. की हाज्या पयलीं दर फावटी प्रेसाक ओवरऑल चार फावटी इन्स्पेक्शन प्रेसाक घेवन जाला की स्टेटस को जो कितें आसा तो जे काल सांगता पळय तो वागा बॉर्डर आनी हे कितें इट इज नॉट अ क्लोज्ड स्पेस. द प्रेस हॅज गॉन देर. पयशांच्या बाबतींत हे जालें की 49 कोटी 57,11,00,000. ओके. दिस इज एट पार. आनी उरिल्ले जे कितें म्हणटा पळय दॅट इज एन्सिलरी वर्क. हे तुजें मायक सिस्टम आनी हे दॅट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेट्रोस्पिटींग आनी रिस्ट्रक्चरींग. दुसरी गजाल टेंडरिंगाचो जेन्ना विशय येता पळय की ह्यो खूब मायन्यूट गजाली आसा.
की फाल्यां जर रेस्टोरेशन, पयली गजाल कायद्याची गजाल आसा, इज कला अकादमी हेरिटेज बिल्डींग? इट इज नॉट. पूण इट इज एन इम्पॉर्टंट बिल्डींग, एस्थेटिकली प्लिजींग बिल्डींग, की गोंयचे दायज ताजे कडेन आसा, दो इट कॅनॉट बी कॅटेगोरायज एज अ हेरिटेज बिल्डींग. ते काम करपा खातीर स्पेशलायज्ड एजन्सीची गरज आसता, हू आर ट्रेन्ड इन टू दॅट. दुसरी गजाल, परत परत जो विशय येता रिनोवेशन. इट इज नॉट अ रिनोवेशन, इट इज नॉट अ रिनोवेशन, इट इज कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग एक अँड मुद्दो युगान येता रेट्रोफिटिंग. की 4 कोटीक बांदिल्ली आज 66 कोटी कित्याक काय म्हणून हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू अरे पयली तुगेली मारुती 800 तुगेली 50,000 मेळटाली, आज मारुती ऑल्टोचो प्रायसूच जाला तुगेले 4 लाख. सी प्रश्न तो आसा, ह्यो जेन्ना कलात्मक ज्यो गजाली आसा पळय, त्या टायमार ते ताजे बिल्डींग मटेरियल, ताजो कॉस्टिंग त्या टायमार कितें आशिल्लें? म्हारगाय वाडना, तेन्ना म्हारगाय आशिल्ली 2%, आज पावली 8%. खंयच्यो गजाली तुमी उलयता? Okay. दिस इज अ सिंपल कॉमन सेन्स. विकास रिस्पॉन्ड टू दॅट. पळय आतां तो सांगता तें मानून घेवया की तेमी बरें इंटेन्शनान केल्लें, तांकां टेंडर करून प्रॉपर प्रोसिजर कित्याक केला हाजेर आमचो मुख्य प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. अरे टेंडर करून हाजे पयलीं जालें ना विकास, हाजे पयलीं टेंडर करून हाजे जालें पयलीं जालें ना. ना. रिस्ट्रक्चरिंग ना, 2004 जे जाल्लें पळय, जे कोण स्लॅबाची जी हें आसता पळय, विड्थ आसता पळय, 65 mm आसची पडटा, 1.5 फुटाचो जाला मरे तो. की हाज्या पयलीं कशें रिस्ट्रक्चरिंग केला, जो रिनोवेशन केला, कसलेंच तारतम्य ना, म्हणून ती परिस्थिती आयल्या. आज एकंदरीत प्रकरणात हे जे तो पोटलो घेवन बसला पळय, ताणें फक्त 3च रिपोर्ट वाचचे, जेमाचो IIT मद्रासाचो आणि GEC फर्मागुडये वयलो. हे जर रिपोर्ट वाचले न्ही जाल्यार तुका कळटलें ते स्ट्रक्चर केन्नाय कोसळपाचें आशिल्लें. ओके, या दिवक यू वॉन्टेड टू मेक 35 वर्सां हांव पळयतां, दर 2-2 वर्सांनी हेजें रिपेरिंग जाता, तें टेंडर काडून जाता, पण कोणूच आजून पर्यंत तो इश्यू जो आसा तो सॉल्व करपाक शकलो ना. हे करोडांनी खर्च करून सुद्दां तो इश्यू जो आसा तो सॉल्व जावंक ना. सिपेज आसलेलीच, लिकेज आसलेलीच, अशें कंटिन्यू आसलेले गेली 35 वर्सां हांव पळयतां. जे ॲक्च्युली थंय काम करता आसतना देवा मुद्दाम म्हाका एक विचारचें दिसता की आतां डेटी डिले जायत आसा, कामाच्या कंप्लिशनाची डेटी डिले जायत आसा, कलाकारांचे ह्या डिलेक लागून कितलें लुकसाण जालां? खूब नुकसान जाता. म्हणजे मदीं आमी कलाकारांनी वचून गोविंद गावडे मिनिस्टर जो आसा ताका साकणें सुद्दां घातलेलें की बेगीन बाबा कर, कित्याक कलाकारांक खूब खास्ती काडच्यो पडटा. जे थिएटर सगळी बूक आसता, पणजेंतल्यान आनीक वेगळे कडेन वयचें पडटा. कला अकादमीन आपली कला पेश करप हो कलाकारांचो एक मान आसलेलो, तो आमकां आतां गेली 2 वर्सां मेळना. त्यामुळे जो कितें इश्यू आसा तो पॉलिटिकली प्रेशर, म्हणजे गोंयान एक अशी आतां संवय कशी जाल्या की कोणी कितें बरें करता जाल्यार ताका पॉलिटिकल इश्यू हें करून रेस करून डिले करपाचो. ओके, या विकास या. तुका दिसता की हे आमकां लागून काम तेंचें जायना? त्या प्रश्नाचे उत्तर दे. आम्ही काम वाडयला मदीं उलयना युवान प्लीज म्हाका ही गोष्ट आमकां लागून उरला, आमी वचून काम वाडयलें थंय. आतां जरी इंटरनल कितें आसा पण भायर अशें दिसता, जे ओपोज करता, कर म्हण सांगला ना न्ही, जे ओपोज करता, जे ओपोज हातूंत भितर एक स्पश्ट जाता, सरकार खंय तरी कमी पडला, मंत्री म्हणून तो कमी पडला. आता पयशे जाला घोटाळा जाला कुशीन दवरया. तूं जे परत तू परत तू डायलॉग जे आसा तू कलाकारां सांगू शकता की आमकां लागून उरला, आमी काम वाडयलें. ओके विकास एक मिनिट. हे डायलॉग घिसेपिटे डायलॉग अशें दिसना की मंत्र्या खातीर उरला, गव्हर्नमेंट नालायक आसा आनी हें आसा. काम जावन जाला, कित्याक लागून जाला? बरं सांग, कित्याक लागून जाला? विकास या दीपक बाब, येस तुमकां पॉइंट घ्या, देन आय विल गो टू युगा. न्हू कित्याक लागून जावंक ना, म्हणजे काम जावंक ना आनी आमकां कला टॅक्निकली कित्याक लागून जावंक ना आनी हें ते म्हाका खबर ना, पण आमकां दिसता आसतना कितें दिसता जाणा, तुमी बोवाळ करता थंय ताका काम करपाक मेळना, हें आमकां दिसता. ओके विकास एक मिनिट, विकास वेलकम टू यू कॅन रिस्पॉन्ड टू दॅट बिकॉज दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन. डिले कित्याक? सी डिले एक गजाल समजुपाक जाय की दिस इज अ व्हेरी प्रिसिजन वर्क, की ह्यो ज्यो मायन्यूट गजाली आसा पळय, आनी दे आर वर्किंग इन टू अ व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन्स.
सो ह्या गजालीक थोडो फार डिले जावपाक शकता. हांव कंप्लिटली एग्री करता की जितलें नुकसान कलाकारांचें जालां हांव तेंच म्हणटिलें स्टार्टिंगच्यान. कला अकादमी वास्तू तशीच कला अकादमी संस्था आजुनूय ग्रामीण भागांतल्या कलाकाराक कला अकादमी विशीं एक आत्मीयता आसा, तें ताजें श्रद्धास्थान आसा की ती कला अकादमी बरी जावची. 2004 वर्सा जे रिस्ट्रक्चरींग जालें, दिनानाथ मंगेशकराचो हॉल हो कितें सिनेमा खातीर तयार करूं नाशिल्लो, हो नाटका खातीर तयार केल्लो. म्हाका अजून याद आसा जे दर्या संगमाचे कडले दार आशिल्ले आनी कॅन्टिना कडले दार आशिल्ले, ल्हान भुरगीं नाटक चलतना दिमयांनी पलतड मारताले की अशे तरेची ती वास्तू आशिल्ली कला अकादमीची. आज ती जर ब्लॅक बॉक्स हाका एक वेगळी आयडियोलॉजी आशिल्ली. बॉक्स थिएटर इंडियन कॉन्सेप्ट न्ही, बॉक्स थिएटर भायल्यातल्यान आयलो, कित्याक आमचे जे कल्चर आहा ते ओपन थिएटराचे आशिल्ले की ब्लॅक बॉक्स पुरोवन ताजो जो कॉन्फरन्स हॉल केल्लो की आज ते रिस्ट्रक्चर करपाची गरज आशिल्ली. ह्यो सगळ्यो मायन्यूट गजाली ज्यो आसा, दिस इज अ प्रिसिजन वर्क. ताका लागून डिले जाता म्हणटा एब्सोल्युटली. एक गजालीचें उत्तर दिता. आतां ताणें तागेल्या शब्दान सांगलें कला अकादमी अशी वास्तू आसली की दिमकुऱ्यान वचोना. ह्याच गोविंद गावडे भितर फॉल्टी डिझायन म्हणून आणि तू हांगा ताची अरे बाई जाचेर डिझायन बेस्ड आसा. लंडन थिएटर ताका प्रिन्स चार्ल्सान सांगिल्लें न्यूक्लियर प्लांट म्हणून. ताणें सांगलें फॉल्टी डिझायन म्हणलो. अरे बाई डिझायन केला मरे. सांगता हांगा आतां बरें आसलें आसा. आता काडचो तेणी फॉल्टी डिझायन म्हणलो काय? ऐका फॉल्टी डिझायन म्हणलो काय ना तो काडचो गरज ना तो फॉल्टी डिझायन विकास बाय. जर थिएटरान गेले 4 सिटां मेरेन उदक वता तो डिझायन ओके असपाक शकता. तेजी पयलीं कितें म्हणल्यार तुवें, तेजी पयलीं तू कितें सांगलें इतलो सुंदर आसलें मरे विशय. हांवें सांगलें इम्परफेक्ट असपाक शकता बट इट इज ब्युटिफुल. डिझायनच फॉल्टी जालो म्हणटा ता दीपक बाब, तू वॉजअप आहा की चार्ल्स कुरेयांनी वास्तू बांदिल्ली. आज मिनिस्टर ताका फॉल्टी डिझायन म्हणटा. तेच म्हणटा अशें की तू भितर अल्टिमेटली चार्ल्स कुरेया एक्सपर्ट काय पॉलिटिशियन एक्सपर्ट हो प्रश्न येता. तुम्ही कशी पळयता एकूच सांगता म्हणजे डिझायन जो आसा, म्हणजे हे माझे घर हें बरें आसा, बेस्ट डिझायन आसा तेजो, पण तेज्या आजूबाजूक जें कितें आसा जेजो इफेक्ट जो आसा ते म्हाज्या घराचेर जावपाक शकता हेजो विचार त्या वेळार जावना. म्हणजे दर्यो लागीं आसा, ती जमीन सकयल आसा, तेजो विचार. अदरवायज डिझायन वॉज दी बेस्ट. पण गोविंद गावडेन त्या वेळार जे म्हटलेलें ते हें म्हटलें की ती वास्तू जी बांदता आसतना जो विचार जावपाक जाय आसलो, बिकॉज ही इज एन इंजिनियर, तो विचार जो आसा तो त्या वेळार जालो ना आनी म्हणून ह्या आतां आमकां त्रास जाता. आनी ह्या आतांच न्हू, हे त्रास त्या वेळारचे जाता. डिले कित्याक जालो हेजो एक विशय जो आसा तो आमच्या कावन्सिल मिटिंगेन मदीं येयल्लो. ते कशें आसता, एक थर घातल्या उपरांत हांव टॅक्निकली सांगूंक शकना तेका कितें म्हणटा तें, पण एक थर घातल्या उपरांत थोडो वाट पळोवची पडटा, उदक खंय पर्यंत कितें कशें आडवता, मागीर दुसरो घालचो पडटा, तितलो रावन तिसरो घालचो पडटा, चवथो घालचो. अशा पद्दतीचो टॅक्निकल उत्तर जें आसा तें आमकां त्या वेळार मेळ्ळें. आनी हें बरोबर दिसता. बरोबर दिसलें कित्याक आमी मान्य करून कित्याक घेतलें तें, कारण हेज्या पयलीं खूब रिपेरिंग जाली, ती तितल्या टायमा पुरती जाली आनी ती सोडून दिले. परत तेच एरे माझ्या मागले परत हो प्रश्न की जो विकासान काढला की तुम्ही चौकशी कित्याक करना, दूध का दूध पाणी का पाणी. ऑब्वियसली जावपाकूच जाय न्ही. म्हणजे ओवरऑल जे कितें चौकशी केन्ना जाता, जेन्ना कितें चुकता तेन्ना ताची चौकशी जाता न्ही. आतां कितें चुकलां हें ताणें सांगचें. जे 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 विधानसभेक पडपाक जाय, जे कोर्टाक पडपाक जाय, हे सगळे स्पेशलायज एजन्सी म्हणून जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल घेतले, जे फायनान्शियल कमिटीन ताका एप्रुवल दिले, ते तातूंत नोडल एजन्सी नेमली, ताजें इन्स्पेक्शन केलें, कॅबिनेटा मुखार गेले, कॅबिनेटान पास केले आनी आतां ते तुगेले इफेक्ट ताजें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. मुद्दो खंय विकास बाब तुमकां कसली चौकशी जाय आनी कोणे केल्ली जाय? आमकां चौकशी म्हळ्यार पयलीं आमचें
विदाउट टेंडर करपा फाटलें इंटेन्शन कितें? न्ही, कोणी कसली चौकशी जाय आनी कोणी केल्ली जाय? आमकां चौकशी ही मुख्यमंत्र्यान केल्ली जाय. चौकशी करपाक जाय. ताणें रिटायर्ड जज कोण आसा जाल्यार कमिटी करून ताणें चौकशी करची. कितें ताणें म्हणून चौकशी स्वता ताणें क्लीन चीट दिवची न्ही. ओके. तागेल्या कॅबिनेटाक सगळें अप्रुवल जाता, तोच मुख्यमंत्र्याक तोच क्लीन चीट दिता. कसो जाता? ओके, दीपक बाब, तुमकां दिसता चौकशीची गरज आसा काय चौकशीची गरज ना? इतलो सगळं बोवाळ न्हू, जाता. चौकशी करपाक जाय जाल्यार ती खंयच्या मुद्द्यांचेर करपाक जाय. ते एक मुद्दो, दोन मुद्दो म्हणजे कॅबिनेटान डिसिजनूच जावंक ना आनी टेंडर काडनासतना तें जालां. कॅबिनेटान डिसिजन क्लियर जालां अशें लेटर आसा तें मेळटा की मिनिस्टर कावन्सिलान तेजेर डिसिजन घेतलां आनी डिसिजन घेता आसतना अशेंय म्हटलां की वेदर टू गो फॉर टेंडर और इट इज स्पेशल नॉमिनेशन. जाल्यार तुम्ही म्हणटात की चौकशे खातीर तुमकां जितलो ठोस ग्राउंड जाय तो ग्राउंडात दिसना. ना दिसा. हांव इतल्याचेर थांबता. एकच मुद्दो आहा की ह्या सगळ्या गजाली भितर कला अकादमीची वास्तू जाता तितली बेगीन परत लोकां खातीर उक्ती जावप गरजेची, कलाकारां खातीर उक्ती जावप गरजेची. युगांकान म्हळें की ही फक्त वास्तू न्ही, ही एक संस्था. आनी त्याच बरोबर जेन्ना इतले सिरियस आरोप जातात आनी सरकारी ताका इतल्या खरपणान रिस्पॉन्स दितात आनी लोकां मदली जळमटाय पयस जावप गरजेची. ती पयस करपाचो आज आमचो उद्देश आशिल्लो आनी ह्यो दोनूय बाजू तुमचे मुखार मांडपाचो उद्देश आशिल्लो. तो आमी जितले बरे तरेन जावपाक शकता तितलो करपाचो प्रयत्न केला. आमचे दिसता म्हाकाच पॅनलिस्टूय तशेंच आशिल्ले. सो युगांक बाब, दीपक बाब, विकास, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग इन दीस डिबेट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.